स्टुडंट्स वेलकम टू एक्सेल ट्युशन्स. एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड या चॅनलान तुमचे स्वागत आसा. आयज आमी पावस ही इयत्ता 9वीची कोंकणी कविता हाचेर प्रश्न आनी जापो पळयता. तर चला सुरू करूया. सकयल दिल्ल्या प्रश्नांची जाप 8 ते 10 उतरांनी बरयात. 1. दर एकल्याक पावसा विशीं कितें दिसता? जाप: सैमांतलो हो पावस फक्त आपल्याच पोशात पडचो अशें दर एकल्याक दिसता. कवी खंयचे गजालीक सैमाचें देणें अशें म्हणटा? भेदभाव धरिनासतना पावस पडटा ताका कवी सैमाचें देणें अशें म्हणटा. झोमून घेवप म्हणजे कितें? झोमून घेवप म्हणजे झगडून घेवप. पावस कोणा खातीर पडटा? जाप: पावस कोणा एकल्याच खातीर पडटा अशें न्हय, तो सगळ्या खातीर भेदभाव करिनासतना पडटा. 5. मनशाक नसाय केन्ना जाता? हेराल्या पोशात पावस पडटकच मनशाक नसाय जाता. आ. सकयल दिल्ल्या दर एका प्रश्नाची जाप 15-20 उतरांनी बरयात. पावसाचो स्वभाव कसो आसता? पावसाचो स्वभाव सामको नितळ आसता. तो मनशा मदीं भेदभाव करिना आनी अनवळखी मनशाक लेगीत आपणालो मोग दाखयता. प्रश्न दुसरो. पावस कवितेंत मनशाचो सुवार्थ दाखोवपाक खंयचे वळी आयल्यात? जाप: दर एकल्याक दिसता आपणाल्या पोशातच पावस पडचो. हेराल्याय पोशात घसघसून पावस पडल्यार ताची आमकां कित्याक जावची नसाय. ह्यो वळी पावस कवितेंत मनशाचो सुवार्थ दाखोवपी आयल्यात. जर तुमकां ह्या चॅनलाचे कंटेंट आवडले आसत जाल्यार शेअर करा, सबस्क्राईब करा, लाईक करा. थँक्यू.